यूपी लोकसभा वेंचणुकेन भाजप 324 पार करून परत केंद्राक सरकार स्थापित करतले। गोंयांतली दोन्ही लोकसभा सिटां भाजप भोवमतान जिखतले इतलो विश्वास आसा, कारण कितल्योशोच सर्वेक्षण जाल्ल्यो तरी भाजपाक गोंयांत विधानसभेक 20 सिटां घेवन गोंयांत तिसरे फावट सरकार स्थापित करपाक जैत मेळ्ळा म्हण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे उलयला। आरडीएक्सको खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। भारतीय जनता पार्टीक ह्या गोंया भितर दोन सीट आसा, उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा। हांव पूर्णपणान सांगता की दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमतान निवडून येतलो इतलो ठाम विश्वास म्हाका आसा, कारण ज्या तरेचो कौल आमकां जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीक ह्या गोंयच्या जनतेन दिलो, म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुकीक ह्या गोंयच्या जनतेन दिलो आणि ह्या निवडणुकीक विधानसभेच्या निवडणुकीक सगळ्यांची सर्वे दाखयताले की आमी सत्तेर येवचे ना, पण आमकां पूर्ण विश्वास आसलो की आमी परत सत्तेर येतले, कारण आमकां गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसलो। भारतीय जनता पार्टीचा बुथावयलो कार्यकर्तो तो स्टेटी वयलो कार्यकर्तो, भारतीय जनता पार्टीचो आमदार मंत्री आसत, कावन्सिलर आसत, नगराध्यक्ष आसत, नगरसेवक आसत, पंच आसत, सरपंच आसत, जिल्हा पंचायतीचो सदस्य आसत, ह्या सगळ्यांच्या आधाराचेर आणि सगळ्यात महत्त्वाचें गोंयच्या जनतेच्या आधाराचेर, कारण गोंयान पहिल्या वेळाचेरूच इतिहास जालो, तिसऱ्या वेळार परत आमचें सरकार रिपीट जालें अशें अजून पर्यंत केन्ना जावना। 2012, 2017 आणि 2022 ह्या तिनूय वेळाचेर आमचें सरकार आयिल्लें आसा आणि ह्या वेळाचेर आमी जर 22 म्हणटाले, फक्त एक दोन जागे एक सीट आमचो 76 वोट्सान गेलो आणि एक दुसरो सीट्स आमी मातशें आमचें गणीत चुकलें आणि त्यामुळे आमी मांद्रे मतदारसंघ हारले। अदरवायज पूर्ण विश्वास आसलो की 22 निवडून येतले आणि आमी सदोदीत सांगतले, निवडणूक जाल्यानंतर सांगलें, रिजल्टाच्या पयलीं सांगलें, आमी म्हणलें की सर्वे कोणाची कित्याक ताका म्हत्व ना, म्हाका सर्वे डिपेंड हांव कोणाचेर आसा, भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो ही म्हजीच पार्टीची सर्वे आणि त्यांच्या आधाराचेर हांव आत्मविश्वासान सांगतलो। आणि आज सुद्धा पार्टीच्या बुथावयल्या कार्यकर्त्या पासून स्टेटीच्या कार्यकर्त्याच्या आधाराचेर आज हांव सांगपाक सोदतां की भारतीय जनता पार्टी दोनूय सीट ह्या गोंया भितर बहुमतान निवडून येतली।